while we had the discussion with the different departments, we found out that there are some problems which have just been created and it could be solved very easily. So I have instructed my department also to work together with the other departments so that we can expedite most of the cases which actually are stopped for very small technical reasons. लोकांचे जमनीचे वाद आसात, केशी बेगीन सुटूंक जाय, राना खात्याचे अधिकारूय स्पष्ट जावंक जाय म्हणून आदिवासी कल्याण मंत्री सांगता. खूपशे आमकां कंप्लेंट्स आयिल्ले आसात की ज्या वेळाचेर एक क्लेमंट जेन्ना एफआरसी केसी खातीर क्लेम करता तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वचून तांचे काजू मारतात, उजो घालतात. हे जावपाक जायना. वन्स द एफआरसी क्लेम्स हॅज बीन एप्लायड, नो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डोंट हॅव एनी रोल किंवा तांकां थंय अधिकारूच ना त्या जमिनीक प्रॉपर्टीक वचून थंय मोडतोड करपाची. आणि अशे तरेचे 70 केस सुद्दां 70 म्हाका एक केस आयिल्ले आसात. आमचे खुद्द खोलाक बाबू कवळेकाराच्या उपमुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी केल्ल्यो आसात. ह्यो काही समज दिवपा खातीर हे सगळे काही गोष्टी आमी तांकां आपयलेले आशिल्ले. संबंधित खात्याचो ताळमेळ आसचो म्हूण खंय ही बसका. एक म्हणल्यार कॉमर्सांत लँड, फॉरेस्ट लँड, रेव्हेन्यू लँड अशे 3 पद्धती जमीन असेल आणि ताका लागून लोक पारंपारीक कल्टिवेशन करपी, पारंपारीक तेजेर आपलो व्यवसाय करून जे लोक जगपी आसले तांकां खंय तरी मालकी हक्क मेळचो, तांकां खंय तरी तेजी स्वताची जमीन अशी जावची. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जर काही प्रमाणात कोऑर्डिनेशन न जाल्ले कारणान आणि खास करून कोऑर्डिनेशन न्ही फॉरेस्टाच्या वसत असताच फॉरेस्टाचे नग्न जाल्ले कडेन ते नवीन कंडिशनां असली जाल्ले कारणान रेव्हेन्यू बी डिपार्टमेंट फुडें काम करूंक शकलो ना. आणि हेका लागून जो प्रश्न पयलींचे आसले ते प्रश्न अजून तशे आसात, तो प्रॉब्लेम सुटूंक जाल्लो ना. आणि हेजे खातीर आयज खास करून आमचे ट्रायबल मिनिस्टर गोविंद गावडे आणि फुडाकार घेवन मुद्दम हे केल्ले आसा. रेव्हेन्यू मिनिस्टरान ताबडतोब हे इतली सिरियसली घेतला की आयज आमचे कन्क्लुजन अशें जाला, सेक्रेटरी कलेक्टर आसात, एटलीस्ट म्हयन्यांतल्या 100 केसी तरी आमी डिस्बर्स करतले हेचे कुमेरीच्यो. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.